नमस्कार. पोया प्राइम खबरो. बेकायदेशीर रितीन मिनाचो धंदो करपी 450 ट्रेडर्सांचो सीईसीच्या अहवालात उल्लेखच ना. सगळे खापर फोडला गोयातल्या पारंपारिक मिनेरांचेर. रिपोर्टाचो पळयात दुसरो भाग. मायनिंग कॉन्डोनेशन प्रकरणात सरकारान जाय ती कारवाई करची. केस सीबीआय कडे पासून दिल्यार जाता, आपल्यांक परवाना. प्रतापसिंह राणेची जळजळीत प्रतिक्रिया. पर्रीकारान लोकांमदी भेदभाव करचो न्हय. पुराय गोयचो मुख्यमंत्री कसो वागचो, फक्त भाजपाचो न्हय. युवा काँग्रेसीच्या परिषदेतलो सूर. एमपीटीच्या बर्थ क्रमांक 11चे खासगीकरण करपाचो बोर्डाचो निर्णय. केंद्रीय शिपिंग मंत्रालयाक धाडला प्रस्ताव. कामगार संघटनाचो खासगीकरणाक विरोध. सीबीआय वरवीं चौकशी करपाची मागणी. आणि सैमिक चॅटर्जी आणि यशपाल सिंगान सर्व्हिसेसाक दिली बरी सुरवात. गोयच्या बॉलरांनी केली निराशा. खबर विस्तारान. बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणात गोय सरकारान सस्पेंड केल्ल्या 450 ट्रेडर्सांचो सीईसीच्या अहवालात उल्लेखच नाशिल्ल्यान सगळ्या जाप जाल्यात. ह्याच ट्रेडर्सांक लागून बेकायदेशीर मायनिंग इतलें वाडलें आनी तांकां सीईसीन सोडले कशे असो प्रस्न आतां सगळे विचारपाक लागल्यात. सीईसीन सगळे खापर गोयच्या पारंपारीक मिनेरांचेर फोडलां. गोंयांतले मिनेरांनी सगळे कायदे नेम आनी कोर्टाचे आदेशूय मोडल्यात अशें सुप्रीम कोर्टान नेमिल्ल्या उच्चाधिकार समितीन कोर्टाक दिल्ल्या अंतरीम अहवालात म्हळां. पळयात अहवालाचो दुसरो भाग. सीईसीन आपल्या रिपोर्टान कांय मुद्दे सोदून काडल्यात. राष्ट्रीय उद्यान आनी अभयारण्य क्षेत्रांत मायनिंग करपाक दिल्या. इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स आनी गोंय खण खात्याच्या उत्पादन म्हायतीन फरक. फाटल्या 5 वर्सांत खनिज निर्गत कायदेशीरपणान दाखयल्ले आंकड्या परस चड. खनिज उत्खननाचो आंकडो सोदून काडपाक सिस्टम ना. एनवायरमेंट क्लिअरन्सा बगर डम्सांतल्यान 20 मिलियन मेट्रीक टन खनिज काडल्या. भारता भायर नोंद आशिल्ल्या कंपनीच्या सबसिडियरीच्या नांवार 2 मायनिंग लीज. ग्राउंड लेवल उदका पोंदाक खण वेव्हार. खनिज उत्पादन क्षमते परस चड जाल्ल्यान ताचो पर्यावरणाचेर परिणाम. जुवारी आनी मांडवी न्हंयचेर परिणाम. रान आनी जनावरांचेर परिणाम. शिरगांव, वेळगे, पिसुल्ले आनी सुर्ला ह्या गांवांनी उदक ना. ओव्हरलोडेड ट्रकांनी बेजबाबदारपणान ट्रक चलयल्ल्यान एक्सिडंट आनी सप्तकाक एकल्याक तरी मरण. 4 तालुक्यांतल्या लोकांक फुफ्फुसाची दुयेंसां. आदल्या सरकाराचो मायनिंगेचेर नियंत्रण ना. अजापाची गजाल म्हणल्यार सीईसीन आपल्या अंतरीम रिपोर्टान 450 खनिज ट्रेडरांचो उल्लेखच करूंक ना. खनिज निर्गत प्रकरणान हे ट्रेडर घुस्पल्यात. गोय सरकारान सुमार 450 नोंद जाल्ल्या ट्रेडरांचे लायसन रद्द केल्ले. रिपोर्टर महेश गाडी, प्रुडंटा खातीर. मायनिंग कॉन्डोनेशन प्रकरणात सरकारान कसलीय चौकशी करची नाजाल्यार प्रकरण सीबीआय कडे दिवचें. आपणाक ताचे कांयच पडून गेल्ले ना अशी खर प्रतिक्रिया आदले मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणेन उक्तायल्या. खणीच्या गोंधळाक काँग्रेस मात्तूय जबाबदार ना अशें गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो अध्यक्ष सुभाष शिरोडकार म्हणटा. कॉन्डोनेशन प्रकरणात प्रतापसिंह राणे आनी दिगंबर कामतीचेर एफआयआर घालतलो अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें. पळयात प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. सुप्रीम कोर्टान नेमिल्ल्या उच्चाधिकार समितीन सुप्रीम कोर्टाक जो अंतरीम रिपोर्ट दिला ताचेर गोंयकारांनी खर प्रतिक्रिया उक्तायल्यात. आदले मुखेलमंत्री प्रतापसिंह राणे म्हणटात, आय डोंट केअर. Your reaction, sir? No, I don't give immediately. It is for those who have to react. I have nothing to say. I have not. No, regarding the coordination mining disease, sir. You ask the mine owners. Why are you asking me? No. Even the. I'm a farmer. No. I'm just asking you, sir. Even the CC yesterday submitted a report. They are saying that the 42 mining disease by the coordination, they are all illegal. They will decide.
Okay. You can have inquiries. But even the sir, even this one state government recommended they are going to file a FIR against ex-minister and you also, sir. What do you want to say on that? They can send it to CBI or anywhere they want. Okay. मायनिंग बंद जाल्ल्यान लोकांचे सामके हाल जाल्यात. लोकांक साल्वार करपा खातीर गोंय सरकारान जाता तितले बेगीन उपाय करचे अशें दक्षिण गोंय ट्रक धनी संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश राव देसाईन मागला. सीईसीन सुप्रीम कोर्टान रिपोर्ट सबमीट केलेले आसा आनी त्या रिपोर्टा प्रमाणे अशें दिसता की 3 वर्सां पसून मायनिंग चालू जावपाची ना आनी त्या रिपोर्टा भितर अशें सरकाराक ताचें सांगलेलें आसा की जाता तितले बेगीन तांकां रिपोर्ट तेणी सरकारान सबमीट करपाचो आनी तेंच्यांनी जें कितें जाता तितले प्रयत्न करून तेणी जाता तितले कोर्टान तो सबमीट करचो रिपोर्ट गोंयच्या गव्हर्मेंटान आनी जाता तितले बेगीन जे कोण कल्प्रीट आसा हें करपाक कारणीभूत जे मेन कोण आसा तेंचे जाता तितले बेगीन एक्शन घेवपी आनी ते पयशे रिकवर करचे. गोंयांतल्यो मायनी बंद जावपाक खाणवाले जापसालदार आसात अशें पर्यावरण मोगी रमेश गांवसाचें म्हणणें आसा. आता सीईसीचो रिपोर्ट पब्लीश जाल्या नंतर आमच्या लक्षांत येयलें 110 पानांचो आनी भितर जवळ जवळ 20 आसात त्यो काही सूचना ज्यो केल्ल्यो आसात इम्प्लिमेंटेशन खातीरच्यो त्यो पळयल्या नंतर लक्षांत येता की गोंयच्या खाणीच्या संदर्भात भवितव्य खूपच डेंजरस आसा, भयानक आसा. गोंयच्यो खाणी परत सुरू करण्याच्या संदर्भात प्रचंड मोठ्यो अडचणी आसात आनी हेका सर्वस्वी जबाबदार गोंयचेच खाणवाले आसात. मायनिंग बंद जाला ताका काँग्रेस जापसालदार ना अशें गोंय प्रदेश काँग्रेसचो अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर म्हणटा. I would straight away say and refute, because not only mining, you take any industry, is there not irregularity asana? But doesn't mean that you close it down for forever. Doesn't mean that you close the industry. Till the day of election, even after election, the mining industry was going on. But who has put it in the samples? I don't think it's the Congress party. Never it is the Congress party. It's by the court. You assess the statements in the last 6 months. You assess the statements. You assess the decisions in the last 6 to 8 months. That let's see. Matter is sub judice. Let the court take the decision. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मीडिया. आता घेऊया एक विसव.